2019 वर्साच्या तुळेत गोयचे GDP 33% आणि दर मनशाचे उत्पन्न 30% आसा। 23,000 लाभार्थ्यांनी PM विश्वकर्मा योजनेचो लाव घेतला आणि 80% वेपाऱ्यांक फायदो जातलो। डिसेंबर 2023 वर्सा हे योजनेखाला प्रशिक्षण सुरू करपी गोय देशातले पहिले राज्य जावन आसा। तशेंच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी 5,527 कॉल अटेंड केल्यात। 87 मनशांचो जीव आणि 29 जनावरांचो जीव वाटावला, जाल्यार 19 कोटी मोलाची मालमत्ता वाचयली, अशी माहिती राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी शियाळी अधिवेशनाच्या अभिभाशणात दिल्या। चोवीस वरां भितर गळ्यातले मंगळसूत्र फारार करपाची दुसरी घडणूक चिखले जंक्शनाचेर बशीक राविल्ल्या बायले कडेन शुक्रारा सकाळी घडली। बिरेस्तारा अशीच घडणूक पेठेच्या वाड्याक कोरगांव घडिल्ली, मात चोराक ही मंगळसूत्रां घेवन वचपाक अपयश आयलें। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत ह्यो 2 घडणुको घडिल्ल्यो। हे चोर पंगडान येतात, पयलो पत्तो विचारतात, उपरांत गळ्यातल्या भांगराक हात घालतात, अशें उक्ताडार आयलां। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास पुलीस करतात। श्रीराम मंदिराविशीं सोशल मिडियाचेर वादग्रस्त पोस्ट व्हायरल जाल्ल्यान दिवचलेक खवदळ पडला। लामगांव फाटोफाट आतां पिळगांव वाठारांत रावपी एका तरणाट्यान सोशल मिडियाचेर वादग्रस्त पोस्ट घाल्ल्यान तिडकिल्ल्या राम भक्तांनी दिवचले पुलीस ठाण्याचेर धडक घाली। राती उसरा मेरेन राम भक्त पुलीस स्टेशनाक जमाव नाशिल्ले। मडगावच्या रवींद्र भवनात शुक्रारच्यान इंडियन हात फेस्टिवल प्रदर्शनाक सुरवात जाली। या प्रदर्शनाचे उक्तावण मडगाव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तलक हांच्या हस्तुकी जाले। देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आयिल्ल्या कलाकारांनी मेळून वट्ट 80 स्टॉल्स घाल्यात। लोकांनी या प्रदर्शनाक भेट दिवची अशें आवाहन मडगाव रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तलक हांणी केला। फेब्रुवारीक प्रधानमंत्री गोंय दौऱ्यार येतात। त्या फाटभुंयेर बिरेस्तारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मडगावच्या कदंबा बस स्टँडाची आनी विकसीत भारत रॅलीच्या तयारीची पळोवणी केली। चडशी तयारी पुराय जावपाक आयल्या। सुमार 50,000 लोक ह्या रॅलीक हाजीर रावतले। ही राजकीय न्हय सरकाराची कार्यावळ आसा, तेन्ना विरोधी पक्षाच्या आमदाराक आमंत्रण दिलां, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें।
मांद्र्या नव्या पुलीस स्टेशनाच्या फलकाचेर सरपंचाचे नाव नाशिल्ल्यान 1 फेब्रुवारी सावन सरपंच अमित सावंतान आमरण उपोषण सुरू केला। दुसरे दीस आमरण उपोषण सुरूच। बिरेस्तारा दीसभर जनते सयत मांद्र्या शिवाजी पुतळ्याकडेन बसून सरपंच आमरण उपोषणाक बशिल्ले। सांजे वेळा 108 BP चेक करपाक आयिल्ली, पूण ताणें न्हयकार दिलो। मांद्र्या नव्या पुलीस स्टेशनाच्या फलकाचेर सरपंचाचे नाव घालचें अशी मागणी सरपंच अमित सावंतान केल्या। फ्रांसिस लुईस गोम्स हांका जयंती आनी पुण्यतिथी दिसा गोंय सरकारा कडल्यान आर्गां ओंपतले। हे विशींचो अध्यादेश काडटले। सरकार आमचें आसूं वा नासूं तरी लेगीत तांकां मान मेळटलो। सरकारा कडल्यान ह्या प्रकल्पाच्या फुडल्या कामां खातीर गरजेचें ते सहकार्य दितले, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। नावेलीत डॉक्टर लुईस गोम्स हांच्या पुतळ्याच्या अनावरण कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो। भाजप पक्ष एंटी हिंदू पक्ष जावन आसा असो आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी केला। भाजप सरकार भोमा लोकांचे हिंदुत्व नष्ट करपाक उठला। रामराज्य म्हणून गाजयता, पूण जेन्ना भोमाचे लोक आपली संस्कृताय राखपाक सोदतात जाल्यार हे सरकार त्याच लोकांचेर चेपण हाडपाचो यत्न करता, अशें अमित पाटकार सांगता। तशेंच काँग्रेसीचो मुखेली भोमकारांचो प्रश्न विधानसभेत मांडटले, अशें उतर अमित पाटकारान भोमकारांक दिला। दोन 2023 ह्या वर्सा 3.96 कोटींची कुळे वखदां गोंय पुलिशेन जप्त केल्यात। तशेंच आतां मेरेन उजो पालोवपी दळाक 5,527 फोन कॉल्स आयिल्ले। हातूंतल्यान उजो पालोवपी दळान 87 मनशांचे जाल्यार 29 जनावरांचे तशेंच 19 कोटींची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयलें, अशी माहिती राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी शियाळी अधिवेशनाच्या अभिभाशणात दिली। नुव्या गोरोटी हांगासर उबो केल्लो मोबायल टावर निमणो मातये भरवण केलो। फाटले वर्सभर लोकांनी केल्ल्या विरोधाक लागून निमणो हो टावर काडून उडोवपाक थळाव्यांक येस आयले। टावर मोडून उडोवपाचे आदेश दिल्ल्यान थळाव्यांनी अतिरिक्त जिल्लो अधिकाऱ्याचे उपकार आटयले।
पयले फावट गोंयांत आयोजीत केल्ल्या 37व्या आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्तीक देशांतल्या प्रतिनिधींचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळा। हाचो उल्लेख राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी बिरेस्तारा जाल्ल्या अधिवेशनाच्या अभिभाशणांत केला, अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें। तशेंच आंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव जावं वा हेर खंयचोय इव्हेंट जावं, पूण गोंयांत बरे तरेन जाल्ल्यान आतां गोंयांक आनीक इव्हेंट करपाक उर्बा मेळ्ळ्या, अशें आमदार देविया राणे हाणें सांगलें। सर्वोच्च न्यायालयात घटनात्मक सुनावणी येत असता ह्यो सुनावण्यो महत्वाच्यो असता, देखून म्हादयचो विशय फुडें धुकलता। फुडल्या सप्तकांत म्हादयचो विशय सर्वोच्च न्यायालयांत येवपाक शकता। खंयच्या गजालींक चड विलव जाता जाल्यार ती गजाल खोशयेची जायत वता, अशें उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान म्हादयची केस फुडें धुकलपा फाटल्यान सांगलें। ह्या म्हयन्यांत म्हादयची केस 6 फावट फुडें धुकल्ल्या। वेटलँडाक सांबाळप ही प्रत्येकाची जापसालदारकी। सैमाक इबाडप्या आड कारवाय करपाक जाय। सैम सांबाळपाची जबाबदारी फकत सरकाराचीच न्हय, ती जण एकल्याची आसा। ताका लागून प्रत्येकान जबाबदारीन वागचें अशें मत पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी व्यक्त केलां। ते संवसारीक वेटलँड दिसाच्या कार्यावळींत उलयताले। शुक्रार सावन शियाळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक सुरवात जाली। विधानसभा अधिवेशनाच्या पयल्याच दिसा सुरवेक राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी अभिभाशण केलें। राज्यपालान केल्ल्या ह्या विधानसभा अधिवेशनाच्या अभिभाशणाचो विरोधकांनी निषेध केलो। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लईन विधानसभे अधिवेशनाच्या सुरवेक केल्ल्या अभिभाशणाक विरोधकांनी निषेध उक्तायलो। सरकारान कितें बरोवन दिलां तेंच ताणें वाचलां। गुन्यांवकारांक धरपाचें प्रमाण चड आसा अशें राज्यपाल म्हणटा, पूण गोंय गुन्यांवकारां खातीर सॉफ्ट स्टेट जावन रावला। तशेंच अभिभाशणांत म्हादयच्या विशयाचो उल्लेखूय ना अशा उतरांनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान टिका केली। पंतप्रधान मत्स्य संपदा येवजणे अंतर्गत गोंयांत मेळपी निधी कमी जायत आसा आनी 4 वर्सां उपरांत 41 कोटी वयल्यान आतां 8 कोटीचेर पावला। ही बातमी गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ली। हाचेर जाप दितना नुस्तेमार मंत्री निलकंठ हळर्णकारान सांगलें की गोंयच्या नुस्तेकारांचो प्रतिसाद ह्या येवजणे खातीर कमी जाला, देखून हो आंकडो देंवला। गोंयांत चडशे पारंपरीक नुस्तेकार आनी ही येवजण व्हडल्या नुस्तें उद्देगांक खातीर। ही येवजण आस्पावन घेवचे खातीर आमी नुस्तेकारांक प्रोत्साहन दीत आसात, अशेंय मंत्र्यान सांगलें।
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केलो। हो अंतरीम अर्थसंकल्प जावन आसा। एप्रिल मे म्हयन्यांत लोकसभेची वेंचणूक जावपाची आसा। नवे सरकार सत्तेर आयल्या उपरांत जुलय म्हयन्यांत पुराय अर्थसंकल्प सादर जावपाक शकता। अर्थमंत्री सीतारामन हांच्या कार्यकाळांतले 6वो अर्थसंकल्प जावन आसा। गोयच्या उद्देजकांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाक येवकार दिला। जे टॅक्स बेनिफिट केंद्र सरकारान जाहीर केल्यात ताका लागून गोयच्या उद्देगांक उर्बा मेळटली आनी स्टार्टअप्सांक प्रोत्साहन मेळटलें। नुस्तेमार आनी पर्यटन क्षेत्रांत झाल्या घोशणांक लागून गोंयांक चड बळकटी मेळटली अशें मत गोयच्या उद्देजकांनी अर्थसंकल्प सादर जाल्या उपरांत मांडलें। भंगारड्डे लोकवस्तीत नाका ते दुसऱ्या थंय स्थलांतरीत करपाक जाय अशें म्हणीत सरकारान गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक खासा धोरण तयार करपाक सांगिल्लें। ह्या धोरणाचो मसुदो निमण्या पावण्याचेर आसा। हे धोरण तयार करतना स्क्रॅप यार्ड वेवसायिकांकडेन उलोवप केलां। तांच्यो मागण्यो आनी प्रश्न समजून घेतल्यात अशी माहिती गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष महेश पाटील हांणी दिल्या। तशेंच भंगारड्डे उद्देगीक वचणूक वा कमर्शियल सुवातींचेर स्थलांतरीत करपाचो विचार आसा अशी माहिती तांणी दिल्या। धोरणाचो मसुदो कांय दिसांनीच सरकाराक दितले अशेंय तांणी सांगलें। नात्याक काळिमा फासपी घडणूक साश्टी तालुक्यांत घडल्या। एका सावत्र बापायन आनी काकान मेळून आपल्या 16 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर अत्याचार केला। हे विशीं पीडित चलयेन पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्ली। ते प्रमाण मायना कुडतरी पुलिशेन बापायक आनी काकाक अटक केली। हे प्रकरणात लैंगीक अत्याचार चलयेचो वापर करप ह्या प्रकरणात गोंय बायल कायदो बाल संरक्षण कायद्या खाला दोगांचेर गुन्यांव नोंद करून तांकां अटक केली। या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या गोंय दौऱ्याच्या फाटभुंयेर 6 फेब्रुवारीक मडगांवच्या सगळ्या स्कुलांक सुटी जाहीर केल्या। शिक्षण खात्यान हे विशींचे परिपत्रक जाहीर केलें। सुरळीत येरादारी खातीर शिक्षण संचालनालयाच्या वतीन हो निर्णय घेतला।
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी अर्थसंकल्प 2024 सादर केला। तातूंत आतामेरेन बायलांक केल्ल्या कामाचो लेखाजोखा वाचलो, तशेंच भविष्यात बायलांक खातीर खंयच्या गजालींचेर भर दितले त्या बद्दलूय सांगलें। सरकारी प्रयत्नाक लागून बायलांची उद्देजकता 24% वाडल्या, अशी माहिती तांणी दिली। प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत 70% बायलांक घर दिल्ल्यान तांचो समान वाडला। 1 कोटी बायलांक लखपती दीदी योजनेचो लाव मेळ्ळा। दोन 2024 बजेट सादर करतना अर्थमंत्री सीतारामन हांणी बायलांक खातीर महत्वाच्यो घोषणा केल्ल्यो आसा। ह्या वेळार तांच्यांनी लखपती दीदी येवजणेचो उल्लेख केलो। तिणें सांगलें, आतामेरेन 1 कोटी महिला लखपती जाल्यात, तशेंच 3 कोटी महिलांक लखपती करपाचो आमचो उद्देश आसा। ह्या येवजणे वरवीं सरकार बायलांक स्वयंरोजगार सुरू करपा खातीर 1 ते 5 लाख रुपया मेरेन व्याज मुक्त आर्थीक मदत दिता। बायलांक सक्षम करप आनी तांचे उत्पन्न वाडोवन दिवप असो ह्या योजनेचो उद्देश आसा। बिहारचो मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांणी भाजपा वांगडा वचपाचो निर्णय घेतलो। ताका लागून महागठबंधनाक व्हड धक्को उप्राशिल्लो। हातूंत नितीश कुमार NDAन गेल्ल्यान हाचो खंयच्या आघाडीक फायदो जातलो असो प्रश्न लोकांच्या मनात येत आसा। हातूंत असो अंदाज व्यक्त जाता की विरोधकांच्या आघाडीक लागून नुकसान जातलें आनी NDAक हाचो फायदो जातलो। बिहारांतल्या सत्ता परिवर्तना उपरांत लोकसभा वेंचणुकेत NDA व्हड फायदो जातलो। नितीश कुमार हांच्यांनी महागठबंधन सोडिल्ल्यान तांचे मतदार आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी कडेन वळटले। 53% लोकांनी भाजप आनी JDU आघाडीक समर्थन दिलां, तर दुसरे कडेन लालू प्रसादाची RJD आनी काँग्रेसीच्या आघाडीक फकत 23% मेळटना दिसता। उत्तराखंडात बेगीनूच समान नागरी कायदो लागू जावपाक शकता। समान नागरी कायद्याबाबत राज्य सरकार जागरूक आसा आनी त्या बद्दल बेगीनूच ठोस निर्णय घेवपाचे आसात। तशेंच ह्या निर्णया बाबतीत स्थापन केल्ली मसुदा समिती 2 फेब्रुवारीक आपलो अहवाल सरकाराक सादर करतली। त्या उपरांत ताचेर फुडली प्रक्रिया सुरू जातली, अशी माहिती CM धामी हांणी आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटाचेर दिली। निर्णय जाल्या उपरांत राज्यात बेगीनूच ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी करतले, असोय दावो तांच्यांनी केलो। फाटल्या वर्सा राहुल गांधीच्या नेतृत्वाखाला कन्याकुमारी ते जम्मू काश्मीर केल्ल्या भारत जोडो यात्रेक तब्बल 71.8 कोटी रुपया खर्च आयला। सप्टेंबर 2022 ते जानेवारी 2023 या काळात ही 4000 किलोमीटर यात्रा पार पडली। या यात्रे खातीर एकूण खर्च हो काँग्रेसीच्या वार्षिक बजेटाच्या 15.3% खर्च जाल्लो आसा। काँग्रेसीन निवडणूक आयोगात हालींच दाखल केल्ल्या ऑडिट रिपोर्टांतल्यान ही बाब मुखार आयल्या। खर्चाच्या बाजून 2022-23 काँग्रेसीन भारत जोडो यात्रेचेर 71.8 कोटी रुपया आणि निवडणूक खर्च म्हणून 192.5 कोटी रुपया खर्च केल्लो।